पंचायतीन हे अशें करचें म्हणून बरेचशा पंचायतीन ह्यो डिसिजनां घेतल्या, थंय लोक ना, थंय पोट भरपी आसा. आमी कोणाचें पोट मारूंक येना किंवा कोणाचो धंदो पिड्ड्यार करचो न्ही, पण आमी मुद्दम करता की हे आमी पयलींच दिलां की ह्यान फुडें कोणी घालची न्ही. आनी एक क्लियर, खंयच्याच परिस्थितीन आमी दुसरे नवी बार्रां येवपाक दिवचे ना. तुमी जर कितें करता तें करा. विघ्न हरता येवन गेल्या बरोबर अशें म्हणटात की सगळीं विघ्नां दूर जाता म्हणून. तशें आमी आतां ह्या विघ्न हरता येवन गेल्या बरोबर आमचें जें विघ्न आसा तें आमी आशावादी आसा आनी आमी आतां तें निवेदन घेवन आमदारा कडेन वतले आनी आमदाराकूय अशें निवेदन दितले. आनी जर थंयच्यानूय कांय जायना आसत जाल्यार आमी एक स्टँड घेतिल्लो की आंदोलन करतले किंवा उपोशण करतले म्हणून, तो आमदाराक तें निवेदन दिल्या नंतर आमी फक्त 8 दिसाचो तांकां टायम दितले. 8 दिसां भितर हें बंद जावपाक जाय. जर तें जायना आसत जाल्यार मागीर 9व्या दिसाच्यान आमी डेट थारोवन मागीर तुमकां सांगतले की आमी ती डेट केन्ना ठरयल्या ती जाल्या नंतर आमी 9व्या दिसाच्यान तें निवेदन दिल्या पासून 9व्या दिसाच्यान आमी थंय उपोशणाक बसतले. आनी आतां जें उपोशण जातलें हें उपोशण अशें तशें जावचें ना आनी आमी त्या जाग्यावयल्यान आमी मेले जाल्यारूय बेहत्तर अशा कित्याक ज्यो इल्लिगल गोश्टी घडल्यात, ज्यो समाजा खातीर वायट आसा, ह्यो वायट गोश्टी आमच्या ह्या पंचायत एरियेन आमी चलपाक दिवचे ना. येणारे हांव फुडली जेन्ना मिटींग येतली तेन्ना अवश्य हेजेर विचार करतलो. प्लस हे लोकांक हांव हिंगा सगळ्यांक सांगना ग्रामस्थांक, तूं लोकांक जर विरोध आसा, सगळ्या गांवच्या लोकांक विरोध आसा जाल्यार आमकां हे कसलो धंदो हांगा वायट ही आमच्या पंचायतीक येवपाचें ना. जर लोकांच्या संमतीन सहकार्यानूच कितें धंदो जावं कितें करतलो जाल्यार बरी गोश्ट जातली. तेन्ना म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे बार्राक परमिशन पंचायतीन दिल्लें ना. हे बार्रां हांगा तांकां नाका रस्त्यार. एकूच बार काय एकूच न्ही. जे आतां हें आसा न्ही तें पर्पजली हे नवें होलसेल नाका येयला तें नाका म्हणटा ते. आनी हेजे फुडें 44 ते जी हांगा फ्री पंचायतीन जी बार्रां आसा जावं होलसेल आसा तेंचेर कांयच आक्षेप ना, पूण नवीन येवपाक ते नाका म्हणटा.